सगळ्यांक नमस्कार. आज एक भारी हेल्दी जेवण आशिल्लें एक खाण पळोवया आमी ब्रेकफास्ट हाका दुदयाचे सान्नां म्हणटाची. हे भारी हेल्दी म्हूण हांव सांगच्या कसं कारण म्हळ्यार स्टीम्ड फूड केन्ना हेल्दी तुमकां गोत आसा तें मात्र न्हय, हे दुदयाचे तें एक कारण. आनी एक कसं म्हळ्यार हे रुलाम घालून केलां हांव हांगा, गोड न्हय हें चेप्पें. कसं परंबोळेत म्हळ्यार ते दुद्देनी ते रुलाम ब्लेंड जाता पळयाची भारी रूच जाता. हें हाका लायक तिखशी मिरची एक हिंगा चटणी केल्या. म्हणून ती कशी करची म्हूण पळोवया. आमगेल्या षड्रसा कुकिंग चॅनलाक पुरा जनांक स्वागत. दुद्दी तुमकां पुरा जनांक गोत आसा मस्त हेल्थ बेनिफिट्स आशिल्लें एक वेजिटेबल दुद्दी. हाज जाता सान्नां कशें करचें म्हूण पळोवया. तेवे रुलाम घालून पण हांव 2 कप बॉम्बय रुलाम काडून घेतला. हे अनरोस्टेड इवन रोस्टेड जाल्यार तशीची एक चूर भाजून घेवका. आतां हांव हे रुलाम भाजून घेता. मस्त तांबडो तांबडो करून भाजूच्या नज मायल्ड एक 5-6 मिनिट लायट करून भाजूका. मायल्ड परंबोळेतना बंद करून सोडचें जाल्यार मात्र तें किचकीच जायना. आमी तशी रुलाम यूज केल्यार ते सान्नां जाता आमगेले तेची किचकिची वयर जिब्ब्यांनी लागता वयर दंतांनी. हें अशें भाजून घेतल्यार लायक बुसबुशी जाता. आतां दुद्दी गिजवून घेवया. दुदी आपणे हांवें कुडक करून साल काणा हांव गिजविता नॉर्मली. ते साल्ली दवरून गिजवूच्याक लायक जाता गट्टी बल मेळटा. तुमकां जाय जाल्यार साल काणूय गिजवू येता. साल्लीला तांय आमकां ते ग्रेट करूं मेळटा. पण हांव अंदाजो 2 कप दुदी ग्रेट केलेले घेतला. थंय 2 कप रुलाम घेतला हांवें. आनी हाका सोय जावका. सोय केन्नाय गोतस तुमकां सान्न आमगेले स्टीम्ड फूड म्हळ्यार पातोळी मुद्दो तसो जाल्यार पुराय सोय कितली घाला तितले रुची जाता. ते हांव हांगा अंदाज 2 कप भर सोय घाला. सोय मात्र धवी सोय काडका, ती पंदा काळे आशिल्ली सोय काडूनच. आतां आमी व्हड एक आयदनां भितर हे सान्नांचें पीठ मिक्स करून घेवया. हाका वांटूच्या ना, कसले करूं ना, भारी सुलभ हे. म्हळ्यार ते दुदयाचे ग्रेट केलेले पीसस घालून घेतले आनी हाका हांव सोय घालता. सोय पुराय घाल्ली आनी हाका जावका जाल्यार तितलें मीठ. हांव हांगा गोड घालना हे चेप्पे सान्नां. हाका जावका जाल्यार तितलें मीठ घालें आनी आतां लायक करून मिक्स करून घेवचें. आनी थोडे उदक घालून ते सम मिक्स करून घेवता. ते लायक ब्लेंड जाता पळयाची दुदयाचे आमी ग्रेट केलेले पीस आनी सोय लायक ब्लेंड जावन येता. थोडे मस्त उदक घालचें नाका. एक 1.5-2 ग्लास उदक घाला पुरो. त्या म्हळ्यार आमी रुलाम भरसोवचें आसा का. आतां हें लायक करून मिक्स करून जाल्लें आनी आमी आतां भाजून दवरलेले रुलाम थोडे करून घालचे का आनी मिक्स करता रावचें. हे गूळ आनी जायना त्या म्हळ्यार आमी ऑलरेडी भाजला हो रुलाम, ते देखून कसलेय प्रॉब्लेम ना. आतां आनी थोडे उदक मिक्स करचें आनी सादारण आमी रुलामा दोड्डक म्हळ्यार सज्जिगे रोटी म्हणटा पळयाचे रुलामा दोडकाचे तितले हळतारी पीठ करून घेवचें. थोडे कितले जावका तितले उदक घालून घेवचें. चिक्की पातळ जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना सुरवेक करतना. त्या म्हळ्यार आमी हे मिक्स करून दवरस. रुलाम तुमकां गोतस एक 10 निमिश दवरल्यार ते पुग्गून येता. ते देखून पळोवन उदक घालें जाल्यार. पण आतां हांव हे एक कन्सिस्टन्सी जावका जाल्यार तितलें उदक घालून हांवें मिक्स करून दवरलां. हांव सादारण म्हाका हांगा एक 2.5 ग्लासा लागीं उदक धरलां हाका. पळय आतां एक 15 निमिश हांव धांकून दवरलें. ते 15 निमिश नंतर पळयाचें अशें लायक उदक तांडून घेवन मस्त पातळय न्ही मस्त सुकें न्ही हद पीठ जालां पळया. तेची सज्जिगे रोटी पीठ शिजलां. आतां आमी शिजोवन घेवया. हे तशें हांव पेडवण तापत दवरलां. आतां एक गिंदलाक एक चूर तूप सारून घेवचें आनी गिंदलांतूय घालयत पोळेरांतूय घालयत नाजाल्यार केळी पान आसल्यार पेडवणांत केळी पान घालूनय घालयत. कशी करयत. मीठ एक पण जाय जाल्यार चेक करयत. आतां गोड घालूं ना. आतां गोड जावका म्हूण जाल्यार जनांक हें उदक चड घालचे पयशी फुडें फस्टची गोड मिक्स करून घेवचें. त्या म्हळ्यार गोड तें उदक सोडता. सो उदक घालचे पयशी फुडें आमी दुद्दे ते परत मिक्स केलें पळय रुलाम आनी पुराय तेन्नाची जावका जाल्यार तितलें गोड्डा पीठ मिक्स केल्यार तें हद जाता. आतां पण हांव गिंदलां भितर घालें 7-8 गिंदलां तूं वरलेलें पीठ हांव एक पोळेरां भितर रमदणशी करता. सान्नां म्हणजे ताकाची रमदणशी बरी घालता आनी पेडावणां भितर दवरता. हांव करेक्ट 15 मिनिटांक शिजयलां. हे फस्ट एक 5-6 मिनिटां व्हड उजार दवरलें. मागीर चिकीसान करून लो मिडियमार दवरून वापस एक 7-8 मिनीट शिजयलात. पण हांव एक पेस्कात घालून चेक करता. पळय कसलें पीठ न्ही लागना म्हळ्यार लायक शिजली म्हणल्याक हे कसो परंबोळेत गोचवात वासरे भितर आमी तो रुलाम भाजला न्हय ते रुलाम भाजिलो आनी ते दुद्दी मिक्स जाता एक भारी टेस्टी मात न्हय भारी हेल्दी हे. फूड म्हगेल्या बापोवानांनी सांगचें आशिल्लें
दुधी खेल्यारी बुद्धी येता म्हण सांगून पट्टी नायताय त्यामुळे मेमरी पवराक भारी लायक काय दुद्दे तशीची ऑरेंज वेजिटेबल्स अशा पुरो फ्रुट्स अशा पुरो तांतू बीटा कॅरेटीन हायेस्ट आसकय ते देखून दुद्दी भारी हेल्थाचे हांगा यो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जाला वयर म्हूण लागता ह्या सान्नाण तुमी पूरा जन करून पळयाची आनी तुमकां कशी जाला म्हूण सांगून कमेंट सेक्शनाक घालच्या विसरूनुकाची सक्कड जने आमगे शेड्रसा कुकिंग चॅनल सब्सक्रायब करायची सक्कडांकय धन्यवाद.